नमस्कार, एपिक फ्लेवर्साक स्वागत. आज आम्ही आवळ्या गोळी कशी करची म्हणून पळय. मुक्काल किलो तितले आवळ घेया ती आणि लायक करून उदकांत धुवून समची अवंगलांनी एक पुट अवंगलांनी तसिया ती चिरे उदका पयशे शेनज मागीर काढून कसं थंय तो डॅमेज असल्यार वायट जालेलो आसली म्हणजे जाल्यार कट करून काडा ती नाजाल्यार ते केल्लें अशें वायट जाता. मागीर पुरा ಒಟ್ಟು आवळ किसून दवराची. आवळ्या गोळी जिवाक बारी चांग तुमगेले केस जोडचे डॅन्ड्रफ तक्तवळी सैज जेवचे ना प्रीमॅच्युअर केस पिकचे आणि इम्युनिटी उणी असं म्हणजे जाल्यार आनी विटामीन सी राश आशिल्ली मेथी जिवाक भारी चांग. जेवण तर अर्द व्हड चमचे तितले घेवयेत दिसा 2-15 दीस भितर तुमकां रिजल्ट कळटा. तुमी हें चिरडवान जाल्यार सान अर्द चमचे तितले दिल्या पुरो किसून दवरलेले अर्द वांटो गड्डा पिट्टी घालपाक जाता. त्या निमती मेजर करा. तुमी मोल्लाचे गड्डा पिट्टी घेवयेत ना जाल्यार गोड दाडान पिट्टी करून त्या यूज करूं. गॅस ऑन करा ती साना उज्यारी कायली दवरा ती आणि गड्डा पिट्टी स्प्रिंकल करा. ताजेर आवळ किसील आशिल्लें त्या समाची स्प्रिंकल करून सोडा. ताजेर वापस गड्डा पिट्टी घाला आणि वापस ताजेर आवळ्याचे घाला. तशींची लेयर करता राबा ती एक पंता गोड एक पंता आवळ अशींची करून घेवन आवळ्याचें किसून दवरल्यान पुरा खाली जावन थंय तशीं करून दवरा. मागीर ताजे लास्टार गोड घालून सोडात. वरल्यान गोड पुरा घालून घेवन बावडी दांकून साना उज्यारी तशी दवरा ती शिजा दवराची. एक 8-10 मिनिट शिजयला पुरा. मागीर ओपन करून पळयतना गोड आनी पुरा मेल्ट जावन आसता. तसं मिक्स करून सोडा ती आणि एक पंत पुरा कंप्लीट मिक्स जातरी वापस बावडी दांकून वापस शिजय दवरा. आता तुमी तत्तावळी मध्य मध्यम चाळका जाता ना जाल्यार गोड घालून मेथी मुळा लागची चान्स आसा. थोडे जी उद्दा मात्र वरला म्हण जलतावळी ताका एक चमचे तितले मिरा पिठी एक चमचे तितले जिंजर पावडर दोन्ही घालून घेवन वापस समाची 2 मिनिट करतपर्यंत शीत गॅसार दवरा ती. मागीर गॅस ऑफ करून घेवन निवा घाला. हें आमचे आशिल्ली मेथी ग्लासा बॉटलांत मात्र स्टोर करा ती. स्टिलाच्या प्लास्टिकाचे खंयचे विंगड बॉटलान पुरो यूज करूं नाका ती. आनी तुमी फ्रिजांत दवरका आनी म्हूण कसं नेना रूम टेम्परेचरार शेल्फांत दवरयेत कांय वायट जायना. ट्राय करून पळयात. थँक्यू.